नमस्कार, पोया प्रायम खबरो. बायणा दर्यादेगेवेले बेकायदेशीर झोपडपट्टेचेर बुलडोजर 70 बांदकामां मोडली. हायकोर्टाच्या आदेशा उपरांत 8 घरां साल्वार. दाट पावसांत लोकांक हलयले, कुठ्ठाळे चिखले. रिवणा HIV आसा म्हण बोवाळ जाल्ल्या सगळ्या भुरग्यांक प्रवेश दिवपाचो स्कुलाचो तोखणाय करपा सारको निर्णय. कांय पालक अजून बेजार. विज्ञान सांगता कोणाकूच ना धोको. घोग्यांनी पडपी पावसाक लागून कितल्याशाच वाठारांनी घुसले लोकांच्या घरांनी आनी दुकानांनी उदक. फाटल्या 24 वरांत 4 इंच पावस. मडकय वादळ. सरकाराच्या ताब्यांतले मीन विकून येता तो सगळो पैसो कायम फंडात घालचो. 4 पद्मश्री गोंयकारांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी. गोवा फाउंडेशनानय उगडली मोहीम. आणि शेनवारा राती जातल्या वर्ल्ड कपात तिसऱ्या सुवाते खातीर ब्राझील आनी हॉलंडा मजगती झूज. पूण हॉलंडाचो कोच लुई व्हॅन घालाक मॅचीत ना इंट्रेस्ट. खबरो विस्तारान. वास्को बायणातल्या बेकायदेशीर झोपडपट्टेचेर सकाळी बुलडोजर भोंवडायलो. मजगती हायकोर्टान स्थगिती दिल्ल्यान 8 घरां साल्वार जाली. 370 जाणांक दाट पावसात सुवातेवेल्यान हलयले. मात तांच्या पुनर्वसणुकेची वेवस्था सारकी केल्ली ना. सध्या सगळ्यांक चिखले आनी कुठ्ठाळी दवरल्यात. बायणा दर्या भितर येवंक लागिल्ल्यान लोकवस्ती आशिल्ली झोपडपट्टी उदकापोंदा वचपाचो भंय आशिल्लो. थंयच्या लोकांच्या जिवाक धोको आशिल्ल्यान सरकारान ती झोपडपट्टी मोडून उडयल्या. वास्को बायणा बेकायदेशीर बांदिल्ले झोपडपट्टेचेर शुक्रारा सकाळी बुलडोजर भोंवडायलो. दर्या ल्हव ल्हव फुडें सरपाक लागिल्ल्यान हो वाठार दर्याच्या भितर येवंक लागला. ताका लागून लोकवस्ती उदकापोंदा वचपाचो भंय आशिल्लो. लोकांच्या जिवाक धोको आशिल्ल्यान सरकारान थंयची बेकायदेशीर झोपडपट्टी मोडून उडयली. लोकांची वेवस्था सध्या कुठ्ठाळे आनी चिखले वाठारांत केल्या. दाट पावसांत सरकारान हे 400 लोकांचे झोपडपट्टेचेर बुलडोजर भोंवडायलो. वेंचणुके वेळार राजकारणी मतां मागपाक येतात, मात आतां कोण ना. आतां आमी खंय वचप म्हूण तांचो प्रस्न. को घर खाली करने से बोला था, लेकिन पानी अभी तक हमारा रूम के पास आया नहीं. अभी तक हम 20 साल से इधर पैदा हुआ, लेकिन अभी तक पानी हमारे घर के पास आया नहीं. 2-4 रूम का आया, कौन सा साइड में नहीं तोड़ रहा है गवर्नमेंट. पूरा हमारा तरफ क्यों तोड़ रहा है? जिधर पानी है उधर गवर्नमेंट नहीं तोड़ रहा है, हमारे तरफ आके तोड़ रहा है. इसका मतलब हम लोग बाहर का लोग हैं, हम लोग का कुछ वैल्यूएशन नहीं है. अभी वो लोग बोल रहे खाली करो. किधर जाने का हम लोग खाली करके? बारिश में किधर जाने का? वो लोग बोलता सेफ्टी करेगा. किधर वो बोलता गोदाम में डालेगा. हम लोग क्या गाय भैंस है गोदाम में जाएगा? वोट मांगने को आएगा वो लोग, तो पब्लिक किधर भेजेगा वो लोग? कुछ तो खुद दो पब्लिक को. मिनिस्टर होके बैठ गया, मिनिस्टर सामने आके खड़ा रहना मांगता है. गरीब लोग को क्या करेगा पब्लिक को? हम लोग को भी किधर भी घर दो. कोई लीडर कोई नेता आकर भी हमारा सहारा नहीं कर रहा है. खाली करो बोल रहा. किधर जाने का हम लोग खाली करते हैं. तब आता है कि ओढ़ दो घर पे. अभी टूट रहा है तो कहाँ गया तुम्हारा मिनिस्टर? सकाळी 11 म्हळ्यार 70 घरां मोडिल्लीं. सुवातेर हजारभर पोलिसांचो फोर्स घाल्लो. जेन्ना हांव शेल्टर होम पळोवन येतालो तेन्ना म्हाका 11:05 एक हायकोर्ट एडवोकेटान फोन केलो, जो पेटिशनाचो कोण यमुनप्पा म्हणून ताजो पेटिशनाचो एडवोकेट. तो ताणें म्हाका म्हटलें की हायकोर्टान स्टेटस को मेंटेन करपाक लायला, ताणें पेटिशन घातला म्हणून. सो हांव म्हणलें बरें, जर हायकोर्टान स्टेटस को मेंटेन करपाक लायला की ऑर्डर हांव मानून घेता. हांवें आमच्यो एजी ऑफिसांतल्यान कन्फर्म केलें आनी ताका 11:15 म्हटल्यार आमी आतां आमचो स्टेटस को मेंटेन केला. रावपाची सोय कुट्टाळे केल्या, चिकाली स्पोर्ट्स ऑथॉरिटीच्या हॉलांक केल्या, चिखली केल्या आनी मागीर तिलक मेळटा. पूण सगळ्यांनी आमकां सांगलां की आमकां थंय रावपाक नाका, आमी आमचो शेल्टर पळयला म्हणून. थंयच्या कांय लोकांनी झोपडपट्ट्यो मोडपाचो विशय हायकोर्टांत व्हेलो. सरकाराचे वकिलान जाप दिवंक वेळ मागिल्ल्यान हायकोर्टान कारवाय स्थगीत दवरूंक लायली. ताका लागून सरकारान झोपडपट्ट्यो मोडपाचें काम बंद केलें. 8 घरां मोडपाचीं दवरलीं. पुनर्वसणुकेची वेवस्था सारकी नासतना झोपडपट्टी मोडिल्ल्यान थंयची काँग्रेस सरकाराचेर चळावली. आयज कितें घटना घडच्या पयलींच हे लोकांक थंयसरले बेघर केल्लेले आसा. फक्त एकूच तेंच्यांनी रिजन सांगलेलें आसा की लोकांच्या सेफ्टीक लागून.
कित्याक हाय टायड केन्ना येवंक शकता आनी हाय टायडीन ते घरांक धोका आसा आनी तेज्या लागून आमी तांकां सेफ्टीक लागून तांकां आमी एक्युवेट करता म्हणून जर तांकां लोकांचे सेफ्टीचे असलेले जाल्यार तांकां सेफ जाग्यार वचून खंय तरी दवरून बाबा तांकां जेन्ना पावस काबार जालो ते लोक आज जे रावता ते लोक थंयसर येवन परत रावपाची. स्टुडंटा खातीर रिपोर्टर दिशांत परब. रिवरच्या स्कुलात HIV पीडित भुरग्यांक ॲडमिशन दिवपाचो तोखणाय करपा सारको निर्णय थंयच्या शाळा वेवस्थापनान घेतलो. प्रवेश दिल्ल्यान सुमार 19 पालक आपल्या भुरग्यांक स्कुलांतल्यान काडूंक सोदतात. HIV पीडित भुरगे आशिल्ल्या स्कुलांत आपल्या भुरग्यांक धाडूंक कांय पालक तयार नात. HIV विशीं पालक बेश्टेच भितात. भुरग्यांक कांयच धोको ना अशें फादर मेवरिकाचें म्हणणें. थळावो आमदारय त्याच मताचो. रिवणाच्या स्कुलाचो मॅनेजमेंट HIVची बाधा जाल्ल्या भुरग्यांच्या बरोबर रावला. पूण स्कुलांत शिकपी बाकीच्या कांय भुरग्यांच्या पालकांक हो निर्णय मानवल्लो ना. विशेक पालक भुरग्यांक स्कुलांतल्यान काडपाची तयारी करतात. आनी आमी घर बसपाचें कित्याक तांकां ते काडूं रेडी नाय. सांगपा म्हळ्यार आमी काड म्हणनाय तांकां शिकयता किंवा गोंयकांक शिकोवपाचें कित्याक आमच्या भुरग्यांचें आमकां लायफ आहा. तेजें कांय जालें ना तेंच्यान ते म्हणटा ते भुरगे काडपाना आमगे भुरगे काडपाक रेडी आहा तेंच्यान. ते म्हणटा तुमगे भुरगे जाल्यार काडा आमगे भुरगे आमकां काडपाक ना. तेश करून तेंकां लायफ आमकां सांगलें लिव्हिंग सर्टिफिकेट जाय आज जाय म्हणून. आमी जाल्यार आमगे लिव्हिंग सर्टिफिकेट बर्थ सर्टिफिकेट आमगे पेमेंट दिलो पेमेंट सगळें आमकां जाय. मॅनेजमेंटान पालकांक समजावपाचो यत्न केलो मात ते कांयच आयकूंक तयार ना. आमदार सुभाष फळदेसायान मध्यस्थी करून पयली. I didn't interfere because I cannot promise the villagers. People expect me to promise that they will be removed. It's because of that I was staying away. Current being an elected representative, they have a view, perception that I should support them. If I appear on the scene and if any of my statements are twisted, then again I am sued for this thing. पालक बेटेच भिल्यात. भिवपाची कसलीच गरज ना अशें चर्चीचे कावन्सील फॉर सोशल जस्टीस आनी पीसाचे फादर मेवरीक फर्नांडीस म्हणटा. HIVचेर लोकां मदीं जागृताय जावपाची गरज तांणी उक्तायली. These are only unfounded fears of parents which should reduce over time. The government officials also, the department officials also are planning some. That's what they have announced, that they would also organize some programs in various other schools. Incidentally, there are no positive children in the school, but unfortunately it is being created an issue claiming that there are children in them. प्रुडंटा खातीर दत्तराज नायक आनी सावयो डायस. शुक्रारा दिसभर पडिल्ल्या उटंगाराच्या पावसाक लागून गोंयांत कितल्याशाच सुवातींनी घरांनी आनी दुकानांनी उदक घुसून बरेच लुकसाण जालें. भोमा वाठारांतल्या 5-6 घरांनी उदक घुसून घराच्यो वण्टी फुगल्यो जाल्यार पेडण्या दुकानांनी उदक गेल्ल्यान लोकांचे हाल जाले. मडगांवांय तीच परिस्थिती. फाटल्या 24 वरांत गोंयांत 4 इंच पावस पडला. शुक्रारा सांजे उसरा मडकय वादळ जालें. पेडणे पालिका बाजारांतल्या दुकानांनी पावसाचें उदक भरिल्ल्यान लोकांचें बरेंच लुकसाण जालें. घाणीचें उदक देवळाच्या वाठारांत येता म्हूण देवळाच्या समितीन गटार बंद केल्ल्यान दुकानांनी उदक भरलें. मांस विकपी 3 दुकानां उपजिल्लो अधिकाऱ्यान सील केल्यात. भितर कावंटराचेर सुद्दां उदक येता. हें कितें म्हणून बांद लावपा तें आयकूंक कांय आटोवपा येना. कावंटराचेर सुद्दां भितर हांव उदकान बसता. हे तुमचे 3 शॉपां लोकांक त्रास जाता, नुयसन्स जाता आनी हे नुयसन्स किंवा हो त्रास कमी करपाचे तुमी कसलेच प्रयत्न करिना. म्हणून ही तुमची 3 शॉपां म्युन्सिपालिटीच्या ऑफिसर हांगा आसा 3 शॉपां सील केल्या. मडगांव पेडा वाठारांत केल्ल्या घराच्या बांदकामाक लागून उशा शिरोडकराच्या घरांत उदक भरलें. बांदकामाक लागून गटारां बंद जाल्ल्यान घरांत उदक भरलें अशें उशा शिरोडकराचें म्हणणें आसा. पयलीं आमकां खंय आशिल्ली आमगेली उदक सरळ वतालें. आतां ताणीं बिल्डींग बांदली न्ही, त्या बिल्डिंगे लागून आमच्या हांगा पायप घाल्यात. ते पायपांतल्यान उदक तें ब्लॉक जालें उदक वचपाचें. मेन हाजेर बंद केला कोण तरी आनी हें आमगेलें उदक भितर आयलें सगळें. आनी मागीर 2 जाता म्हळ्यार सामकें खूब उदक. हें आतां त्या वटेन फाटल्यान पॅक केलां. तांगेलें उदक ह्या वटेन येता आनी हेंय उदक ह्या वटेन येता. वेलें उदक येता त्या वटेन वेलें येता, रस्त्या वेलें येता. आमी कितें करपाचें? सामको त्रास करून दवरला आमकां. आनी आमची आई जाणटी आसा सामकी 86 वर्सांची. तिका आनी कितें करपाक घेवन उबारून धांवपाचें? ती हारटा मनीस. भोमा गांवठण वाठारांतल्या घरांत पावसाचें उदक गेल्ल्यान 5-6 घरांच्यो वण्टी भिजल्यो. घरांतल्या सामानाचें बरेंच लुकसाण जालें.
भाजपा मगो कार्यकर्त्यांमधल्या केस्तांवाक लागून लोकांचेर काळ आयला असो आरोप थळाव्यांनी केला. पयलीं येनासलें, पयलीं साप येनासलें, आतां हो व्हाळ केल्ल्याक हें उदक सामकें चालू जाला. 4 वर्सां जालीं आमी अशे त्रास काडटा पळय, पावस येयलो म्हणून अशे त्रास काडटा. सरपंच सांगता वयला आतां येयलो सरपंच काडलो तो वयला 5,000 दिता म्हणटा. आतां मातशें कितें काम करूं घे, आमी सांगला 5,000 नाका. हें जें काम जें केलां WRDन तें डिफेक्टीव काम आसा. इमिजिएटली आज सांजचे आमी WRD मिनिस्टराक मेळटले आतां आनी सगळ्याक ताका ही कितें गजाल घडल्या ती ताच्या कानार घालतले. ही घरां मातयेची आसा, ही कोसळपाची शक्यता आसा, पूण हे राजकीय जे पळय कितें सूड आसा तेजेच हो एक भाग आसा. हे मुद्दम हे हाडून दवरलेले आसा. हे कांयच न्ही अशें सादें काम हे, आनी हे पूर्णपणे हे जावपाक जबाबदार हे वॉटर रिसोर्सीस आसा. शुक्रारा सुमार 2 इंच पावसाची नोंद पणजे वेधशाळेन केल्या. ह्या पावसाक लागून लोकजीण विस्कळीत जाल्ली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक विराम.